गोयच्या सगळ्या शाळा हायर सेकंडरी कॉलेजिंग सुटी। शिक्षण खात्या बोर्डाचे परिपत्रक। गव्हर्मेंटान पब्लीक हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर केला। पब्लीक हॉलिडे म्हणटकीर सगळ्या भुरग्यांक सुटी आसपाक जाय, कित्याक भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय देवळान वचून किंवा टीव्हीचेर कितें कार्यक्रम आसा तो पळोवपाक। कित्याक हो इश्यू परत परत येवचो ना, वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी। त्या खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुखेलमंत्री तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डिक्लेअर केला की 22 तारखेक पब्लीक हॉलिडे। गव्हर्मेंटान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडला, तातूंतय क्लियरली म्हणला की 22 तारखेक पब्लीक हॉलिडे। आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाच्या तर्फे हांवें काडला सर्क्युलर, तातूंत क्लियरली म्हणला की सगळ्या स्कुलांनी नोंद घेवपाची की 22 तारखेक पब्लीक हॉलिडे। सो पब्लीक हॉलिडे म्हणल्यार भुरग्यांक सुटी, भुरग्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाची आनी आपणे ज्या ज्या तरेन देवळांनी वचपाचें कितें आसा तें करपाचें। गोयभर एक एक पंचायत 22 तारखेपुरती आपल्या वाठारात सोरो मांस विक्रीचेर बंदी घालपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।